एक्सपायरी जाल्ल्यो गुळयो आसात पळय. आतां मेडिकलान तुमी गेले जाल्यार तातूंत एक्सपायरी डेट म्हणून घालतात. त्यो एक्सपायरी जाल्ल्यो गुळयो ताची सील काडची, ताका एखादी जी ॲसीड मेळटा ती सील उज्जून काडची आनी ताचेर दुसरी सील घालची. एक 2-3 वर्सां चड वाडोवचे. 2026 मार्चांत एक्सपायरी जावचे वखद आसा जाल्यार 2029 म्हूण करचें. बाळका जेजू मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयची वाचपां बारीकसाणेन पळयलीं तर जाल्यार, आयकलीं तर जाल्यार, वाचलीं तर जाल्यार द्वंद्व आसा. पयल्या वाचपाक आनी दुसऱ्या वाचपाक इल्लें फायट आसा. एका रितीचे विरोध भास आसा. पयल्या वाचपांत बसयल्ल्या गांवाक पांय तेंच्या पयलें मोइजेन दिवची निमाणी बुधबाळ इस्रायल परजेक आमकां आयकूंक मेळटा. ताचे उपरांत मोइजे चड उलयना. हें द्वितीय पुस्तकांत ताचे उपरांत तो मरता. निमाणी बुधबाळ म्हणून सांगता. आनी तो म्हणटा, इतलें बरो हांवें शिकयलें तुमकां, इतलें बरो सांगलें, निमाणें एक सांगता तुमकां, जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिरप तुमच्या मुखार आसा, विंचून काडा. देवाक विंचतात तर जाल्यार लांब काळ तुमी जियेतल्यात, तुमची संतत जियेतली, जायते आशिर्वाद तुमकां मेळटले, तुमी सक्सेसफूल जातल्यात. ज्या गांवाक तुमी प्रवेश जातात सक्सेसफूल जातले. म्हणजे देवाचो आशिर्वाद जोडुल्ल्याचो संकेत जावन देव तुजे वयर प्रसन्न जाला म्हणल्याक संकेत लांबावकू, जायती संतत, जायते प्रॉपर्टी, ग्रेस्तकाई. जर ते ना, उणें आवकू, भलायकी बरी ना, संतत ना, या आस्त पास्त ना जाल्यार कितें अर्थ देवान तुका सांगा? शिराप घाला म्हणून अर्थ. हे जुदेव धर्मांत दर म्हणून मस्त कडेन दिसून येता. हे एक कडेन दोन कडेन न्हय. आनी ह्या खातीर आपणे ग्रेस्त जायचे, आपणे निजायकी बरें करून खमायचे म्हणलें तसलें एक अनरिटन लॉ हर एक जुदेवाच्या रक्तांत आसा म्हणयात. देखून जंय जुदेव गेले ते सक्सेसफूल जावंक पेसाडले. सक्कड मनशां पैकी तांचे तितले इंडस्ट्रियस मनीस दुसरें ना मनीस नात म्हूण सांगयात. खंय ते गेले, खंयच्याय गांवाक ते गेले, कितलेय कश्ट दीत, सक्सेसफूल जाले ते. देवाच्या आशिर्वादाचो संकेत म्हणून ते आमकां पळोवंक मेळचे. आनी तें थंय मात न्हय, हर एक कडेन तें एक अनरिटन लॉ आमच्या मोतींत आसा. कितेंय कश्ट समस्या आयले, सलवणी आयली तर जाल्यार भोवशा देवान सोडलां, देवान आमकां शिराप घाला, या देवाक म्हजे तावन खालेंगी दुखलां, देखून देवान अशें केलां तशें केलां म्हणून आमकां बघता हेर धर्मी धंदे जायते. आका समान तद्विरुद्ध जावन आईच्या वांजेलान जेजू म्हणटा, चिंतया, इल्लेशे आशिर्वाद न्हय, सगळो संवसार तूं तुजी आस्त जाली म्हूण चिंतया, आनी तुजो आत्मंत तुवें होगडायलोय, कितें फायदो तुका? समा ऑपोजीट. देखून नव्या सोल्ल्यांत जें कितें जेजू शिकयता न्हय, संवसारी सक्सेस, संवसारी जैत, संवसारी आस्त पास्त, न्हय लांब आवक, न्हय जायतीं भुरगीं, ऑपोजीट. नीज आस्त पास्त, नीज बसयल्लो गांव तो इस्रायली न्हय, न्हय आनी खंयचोय गांव, नीज बसयल्लो गांव सर्ग म्हणलें सत जेजू शिकयता. आनी तेंच तो सर्ग तुवें जोडिचें तर जाल्यार तुवें सकास 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 तुका होगडायचें. यू हॅव टू लूज युअर सेल्फ. कशें लूज करचें? न्हय आळसायेन, न्हय पिशेपणान, बगार हेरांच्या बोरेपणाक जेजूचो कुलीस घेवन तुवें खर्चेचें म्हणलें तसलें सत जेजू आईच्या वांजेलांत. आनी तो म्हणटा, पयलीं हांवून तूं येता, हांव तुमकां वसा म्हूण सांगता न्हय, पयलीं हांवूच येता, म्हाकाच खाली करता. आनी ह्या खातीर म्हाका धरतले, मारतले, कुर्सार मारतले, पूण हांव जिवन जातलो. आनी म्हज्या उपरांत तुमी तशें करूंक आसा. भावा आनी भयणी, एक क्रिस्त जावं न्हय आपल्या बळान जियेता, बगार त्या कुर्सायल्ल्या जेजूच्या बळान जियेता. देखून नीज आशिर्वाद ह्या क्रिस्ताक आपणाचो करून घेवचें आनी ह्या क्रिस्ताचो जावून जियोवचें. आनी तशें करतना जायते फावटी संवसार निद्रेन तूं सक्सेसफूल जायनाय. तुज्याकी उणो कॉम्पिटंट आसचो, तुज्याकी वायट कसो मनीस ह्या संवसारी सक्सेसफूल जातलो आनी तुका बघतले, अरे हें कालें जावन आसा, कित्याक म्हाका हात सोडला म्हूण तुका बघतले. जायते फावटी आमी खंडीत जावं क्रिस्त जावचे कोण आमी वायट वाटेन चड कामाक वचना.
आमी जायतले सतांनी तेन काम करचो तसलो लोक म्हणून आमकां हेर लोक मानता. थोड्या तेंपा आदी एका मुस्लिमानान सांगिल्लें तें बरें तुमकां क्रिस्तांवांक करूंक जायना, तुमकां तें करूंक जायना, कित्याक तुमी परत्यान परत्यान आयकतात, आमकां घालय करियेत, आमकां कितेंय करियेत. एका मुस्लिमान सांगिल्लें तें उतर. देखून आमकां जायते पटी संवसारी नदरेन तितले सुलाभेन सक्सेसफूल जावंक जायना. असो अर्थ नाही कोणी तशें करिना म्हणून. म्हाका थोड्या वर्सां आदी एका क्रिस्तांव भावान सांगिल्लें, बैला गांवाक तो कामाक गेल्लो आनी थंय गेल्या उपरांत ताका कळीत नासलें खंयचें काम कितें म्हणून. ताका एक काम मेळ्ळें आनी एक 3-4 म्हयने काम केल्या उपरांत ताणें तें काम सोडलें. बरो पाग आशिल्लो पूण सोडलें तें काम आनी दुसऱ्या एका कामाक गेलो. थंय तितलें ताका अर्द वंटय सांबाळ मेळनासलो पूण ताका गेलो. तो फाटीं आयल्या दाडा अशें उलयतना तो म्हणलो, हांवें तें पयलींचें काम सोडलें, सांबाळ बरो मेळटलो पूण सोडलें. म्हाका म्हजें कशें कित्याक आयकल ना तें करूंक. कितें गे म्हणून विचारलें, कितें काम? काम दुसरें कांय नासलें फादर. एक्सपायरी जाल्ल्यो गुळयो आसात पळय, आतां मेडिकलान तुमी गेले जाल्यार तातूंत एक्सपायरी डेट म्हणून घालतात. त्यो एक्सपायरी जाल्ल्यो गुळयो ताची सील काडची, ताका एखादी तेजी एसीड मेळटा, ती सील उज्जून काडची आनी ताचेर दुसरी सील घालची. एक 2-3 वर्सां चड वाडोवचें. 2026 मार्चांत एक्सपायरी जावचे वखद आसा जाल्यार 2029 म्हूण करचें. आनी त्यो गुळयो आफ्रिकाच्या देशांक धाडच्यो, विकच्यो. हाचें खाली काम तें सील आसली काडून नवी सील घालची, दुसरें कांय काम. कितलीं जाणां करशात? आनी तो धंदो करचो क्रिस्तांवचो आनी तोय कोडयाळ सोदचो. कशें? बाबा आनी भयणी, देखून हांव म्हणटा ग्रेस्तकाय जोडुल्ल्या बरा ती सगळी देवाचे आशिर्वाद जावन येजे म्हूण ना. तो ग्रेस्त मनीस सगळं देवाच्या वाटेन चल हाजें म्हणून ना, ती ग्रेस्तकाय आशिर्वादाचो संकेत जायचे म्हूण ना. आमच्या कुयुक्त्यांनी ह्या वायट सत्तेच्या प्रभावान ह्या आमकां वायट सत्ते विकून ग्रेस्तकाय जोडुलय आसात. हांव ना म्हूण सांगना पूण क्रिस्तांवांनी मस्त उणें म्हूण सांगयात, सेफली टू से. पूण जर तुजें कशें सांगता जें कितें तूं करताय तें सारकें, तें देवाच्या वाटेन आसा, तूं बागी. पूण कशें आयकूंक की पुरसोत आसाचे, धैर्य आसाचे. त्या कशें आयकूंक पुरसोत ना आनी त्या कशें ताळो पाळूंक धैर्य ना, तितलें सुलाभ न्हय. भाव आनी भयणी, करेजमाच्या काळाक आमी प्रवेश जाल्या. कालच्या दिसा सिंजचो बुधवार, सिंज आमच्या तकलेर घालून धूळ तूं मनशा, धुळीक तूं फाटी येताय म्हणून ह्या जाग्यार आमकां जागयलें. आनी आमी समजता ह्या प्रत्येक जावन ह्या 40 दिसांनी उपास दंडवण आनी प्रत्येक जावन आमचें चिंतप जाता तितलें जेजूच्या चिंतपाक खाल करूंक, ताळ करूंक आमी प्रयत्न करचो तसलो वेळ. आनी जर आमी तें करता तर जाल्यार आमी चिंतूंक जायना तसलीं आशिर्वादां मेळटलीं. खंडीत जावन. कित्याक आमी ह्या संवसाराक सीमीत न्हय म्हणून जेजून आमकां शिकयलां. आमचें जिवीत 70 या 80 वर्सांक लिमीट जाल्लें तसलें न्हय. आमचें जिवीत कितें की थोडें एक घर बांदून आनी कितें बांदून तें हांगा आसचें तसलें जिवीत न्हय. आमचें जिवीत सासणाच्या सासणाक देवा संगीत देवा बरी जावन जियोवचें म्हणून जेजून आमकां शिकयलां. आनी तो जावन आसा पयली जामीन तो साक्स. आनी आमी खंय जावन डिसपॉयंट जावचें ना. पूण ह्या संवसारांत कितें आमी करूंक आसा तो म्हणटा तितलें सुलाभ न्हय. तो एक कुरीस. कश्ट जालें जायते बडी वोवंक. पूण जर एकामेकाक आमी हात दिता, सांगात दिता, उत्तेजन दिता, पवित्र पुस्तक वाचता, सोमिया संगीत थोडो वेळ करसून सक्रामेंताच्या बळान आमी चलता तर जाल्यार जें कितें जेजू डिमांड करता तें साध्य न्हय. देखून 2 संगती. पयल्यान आमी पोरण्या सोल्ल्यांत आसची व्यक्ती न्हय. जें कितें मोइजे तांकां सांगता तें आमकां लक्ती जावच्या की चड जेजू कितें आमकां सांगता तें लक्ती जायचें. जायते पटी आमी पोरनो सल्लो काडून आमी लक्ती करूंक प्रयत्न करता. पोरण्या सोल्ल्याच्या की नवो सल्लो एक मेट वयर येता तें आमी उडास दवरूंक फावो. जेजू वरवीं मात्र सगळ्या पवित्र पुस्तकाक उजवाड मेळचो. जेजूक काड पवित्र पुस्तकाक चड उजवाड ना. देखून हर एक संगत जेजूच्या दिश्टीन, जेजूच्या नदरेन ताच्या उजवाडान आमी पळोवंक प्रयत्न करचें पयलें. दुसऱ्यान जें कितें आमच्या संवसारी शिकाप आमकां शिकयता, जें कितें आमची मोत जाणवाय आमकां शिकयता, जें कितें हेर धर्म या हेर संस्कृती आमकां शिकयता ताच्या की उंच जावन आसा जेजूचें शिकप. देखून जायते फावटी तुजी गिन्यान, तुजी समजोनी, संवसाराचें लॉजीक जेजूच्या शिकवणेक ताळ पडना. ताळ पडना. तें उंच जावन आसा. आमच्या मतीन आतां पळोवंक जायना तें. भावार्थ मात्र आमकां आदार दिता. त्या भावार्थान
जाणसरल्याशिवाय ते एक देणे खालतेपणी स्वीकार केल्ल्याशिवाय जेजूची शिकवण जायते पडे हे आमकां पाळूंक साध्य आसा गे. आमी पोरण्या सोल्ल्यांत आल्ल्या मनशां बरीत आसया तें बरें जाता. जेजू आनी मुयजेन सांगलें बरें जाता, जेजून सांगलें पाळूंक कश्ट जाता म्हणून सांगचें अवकाश चड. आमी मुयजेच्या फाटलावदारी न्ही, तेजू देव, आमी जेजूच्या फाटलावदारी. आनी असो परिणाम जावन सर्गींचे राज ताणें आमकां उक्तें दवरलां. ह्या तरेन परत्यान तो उंड्यार रुपार येतलो. आमचे अस्कतकाय तो जाणा, आमचें बरें मोणी तो पळयता. आपल्या उतरान आनी आपल्या सक्तेन, आपल्या रक्तान आनी मासान तो आमकां पोसता, आमकां आदार दिता. तर जें कितें आमचें ह्या संवसारी जिवीत आसा, भरपूर मनान, संपूर्ण मनान, सगळ्या सक्तेन त्या जेजू खातीर जियोंकू तोच आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना मागया. आमेन.